See next, 729 milliliter of mixture contain milk and water in the ratio 7:2. So 729 milliliter हो total mixture भितून milk आणि water असा. तो ratio आमका दिला 7:2. How much more water is to be added to get new mixture containing milk and water in the ratio 7:3? So आमका कितें सांगला हांगासर आनी कितले उदक एड जर केले जाल्यार न्यू मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क वॉटर रेशियो जो आसतलो तो 7:3 जातलो हे आमकां फाइंड आउट करपाक जाय. सो ह्या मिक्सचरान 729 मिलीलिटर मिक्सचरान कितले उदक आसा ते पयलीं काडपाक जाय. आता ते कशें काडटले 729 ओके हो मिक्सचर. आता भितून हे मिल्क आणि हे वॉटर पयलो मिल्क मागीर वॉटर. सो फर्स्ट आमी हेतूंतले कितें काडटले वॉटर कितले आसा ते ओके. सो वॉटर काडपाक हो रेशो घेवपाक जाय 2 टोटल करात 7 + 2 कितलो 9 कळ्ळें. सो वॉटर काडटले जाल्यार वॉटर घेवपाचो पडलो रेशो आणि हे प्लस केले. सो हे जर आमी कॅन्सल केले जाल्यार 9च्या टेबलान 8 जा आणि 9 1 जा ओके. हो जातलो पळय 9 8 जा 9 1 जा 81 2 जा कितलो 162 मिलीलिटर हे कितें जालें वॉटर जालें. वॉटर प्रेझेंट इन दीस मिक्सचर. आता नेक्स्ट आमकां सांगला आनीक कितले उदक एड करपाचें पडलें. आमकां आनीक एड कर म्हटलां उदक कळ्ळें. सो ह्या मिक्सचरान आनीक कितले उदक एड केले जाल्यार न्यू मिक्सचर जो मिल्क आणि वॉटर आसतले त्याचो रेशियो 7:3 जातलो ओके. सो कितले उदक एड करपाचें पडलें. सो आता 162 मिलीलिटर हितूंतले कितें जालें उदक जालें. सो मिल्क कितले आसतले भितून 729 162 मायनस करात. सो हेजे आन्सर तुमकां 567 येतले ओके. सो हे जालो मिल्क आणि हो जालो वॉटर. आमकां केतून एड करपाक जाय. आता आमकां सांगलां कितें कितले उदक एड करपाक जाय ओके. सो रेशो काडटाना आमी मिल्क अपॉन वॉटर काडटले. उदक खबर आसा 162 आसा. आमकां सांगलां आनीक एड कर म्हणून उदक ओके. आनीक एड कर कितले ते खबर ना म्हणून आमी कितें घेतले x. सो आनीक जर उदक एड केले जाल्यार रेशो जो न्यू रेशो आसतलो तो कितें आसतलो 7/3 आसतलो कळ्ळें. कितें केलें 729 पयलीं उदक कितले आहा ते काडले मागीर तो मायनस केलो 729 इतले मिल्क आसा. आता आमकां न्यू रेशो फायंड करूंक जाय आनी एड करपाक जाय उदक ओके. सो मिल्क सेम उरतलें एड जातले कितें आनीक उदक एड जातले. सो त्या खातीर ताका x घेतलो. आता क्रॉस मल्टिप्लाय करात ओके. 3 × 5 6 7 ओके. सो हेजे आन्सर तुमकां 1701 येतले. हे मागीर मल्टिप्लाय करा 3 × 5 6 7 162 × 7 हेजे आन्सर 1134 येतलो. 7 × x 7x येयलो ओके. सो आता हे जे नंबर्स आसा पळय आता हे आणि हो नंबर आहा तो मायनस करात 1701 मायनस 1134 7x. सो हो मायनस करायचं 1701 1134. सो हांगासून 11 4 काडले हांगा 9 3 काडले 6 6 1 काडलो 5 5 6 7 उरलो आणि हो 7 डिवाइड जातलो ओके. 7 8 जा आणि 7 1 जा सो 81x. सो आता आमकां हांगासर कितले उदक एक्स्ट्रा एड करपाचे पडटले 81 मिलीलिटर. आमकां फक्त x हो आमकां खबर आसले ऑलरेडी एड आसले. x फायंड केलो म्हणजे आमी आनी कितले उदक एड करतले ते ओके. सो 81 मिलीलिटर. सो D इज युअर करेक्ट ऑप्शन. 3 containers A, B, C are having mixture of milk and water. So 3 कंटेनर आहा म्हणून सांगला A, B, C A, B, C आणि in that milk आणि वॉटरचो मिक्सचर आसा ओके. मिल्क आणि वॉटर हेजो मिक्सचर. सो आता फर्स्ट जो आसा A कंटेनर 1:5 आसा ओके. सो हितून फर्स्ट कोण दिला मिल्क मिल्काचो 1 आणि वॉटर कितले आसा 5. नेक्स्ट 3 to 5 सो 3 to 5 आणि लास्ट वन C चो 5 to 7 आसा ओके. आता नेक्स्ट इफ द कॅपॅसिटी ऑफ द कंटेनर आर इन द रेशियो 5:4:5. आता आमकां हांगासर गिवन दिताना कॅपॅसिटी दिल्या. सो क्वेश्चन रीड करताना सारको रीड करात. हांगासर कॅपॅसिटी दिल्या कंटेनराची त्या टायमार तुम्ही कशें सॉल्व करतले जी प्रिव्हियस बेस्ड ऑन केचेर आसली मिक्सचराचेर आसली ओके. ही जी बेस्ड ऑन कंटेनराचेर आसा कॅपॅसिटी ऑफ कंटेनर. सो प्रॉब्लमूय अंडरस्टँड जावपाक जाय पयलीं तुमकां कितें फायंड आउट करूंक सांगता ते ओके. सो आता हांगासर कॅपॅसिटी ऑफ कंटेनर्स ह्यो दिला 5 4 5 दिला म्हणजे कॅपॅसिटी जी आसा पळय जी A ची 5 B ची 4 आणि C ची
5. ओके, सो ह्या रेशिओन डिवाइड केल्या. नेक्स्ट आमकां फायंड कितें करूंक सांगला, फायंड द रेशिओ ऑफ द मिल्क टू द वॉटर. सो मिल्क टू द वॉटर हो रेशिओ फायंड करपाक जाय आमकां. ओके, इफ द मिक्सचर ऑफ ऑल 3 कंटेनर आर मिक्स टुगेदर, जर हे तिनूय मिक्सचर कितें केले एकी कडेन मिक्स केले जाल्यार न्यू रेशिओ कितें तयार जातलो. कळ्ळें, मिल्क आनी वॉटराचो रेशिओ फायंड करूंक जाय केन्ना, जेन्ना हे तिनूय जर आमी मिक्स केले जाल्यार. आतां हे एक एक कंटेनरान आसा, आतां एकीच कडेन जर मिक्स केले जाल्यार कितें रेशिओ येतलो. ओके, सो तेज्या खातीर आमी फर्स्ट हेंचो रेशिओ एकदां घेवन सॉल्व करतले. सो आतां तुमकां हांवेन निकते प्रॉब्लेमान दाखयले 1/, कितें येतलो हांगासर 6 येतलो. कळ्ळें, सो 1/6 कित्याक 1 + 5 6, सो 1/6 आनी हो 5/6 येतलो. 5/6. सेम वे 3/, कितें येतलो हेजो 8 येतलो, हेंचो प्लस टोटल, आनी हेजो 5/8. सो सीचो 5/, कितें येतलो 5 आनी 7 कितलो 12, 5/12 7/12. सो ह्यो मिल्क रेशिओ जालो आनी हो वॉटराचो रेशिओ जालो. ओके, सो हे तुमकां कळ्ळें आसतलें कशें रेशिओ जाता ऑफ मिल्क आनी रेशिओ ऑफ वॉटर. ओके, हे कंटेनरांतले आमी काडले. आतां कितें करपाक जाय, कॅपॅसिटी जेन्ना येता पळय त्या टायमार ही ए ची कॅपॅसिटी इतली आसा, सो हेका मल्टिप्लाय बाय 5 करतले. ओके, नेक्स्ट बी ची कितली आसा 4, सो हेका मल्टिप्लाय बाय 4 आनी सीचो कितलो 5. ओके, सो हेंका मल्टिप्लाय बाय सेम तेच कंटेनराचे जी कितें कॅपॅसिटी दिल्या पळय त्या हेतून मल्टिप्लाय करा. आतां आमकां फायंड आउट करूंक जाय कितें कितें फायंड करूंक सांगला, फायंड रेशिओ ऑफ मिल्क टू द वॉटर. सो आतां आमी रेशिओ ऑफ मिल्क टू द ऑफ वॉटर हे फायंड करतले. वॉटर हे फायंड करतले. ओके, सो आतां एक एक घेयात. हो पळयात 5 × 1 कितें 5/6, 5 × 1 = 5 आनी ओके. नेक्स्ट 4 × 3/8 येतलो. सो हे रेशिओ जे आसा पळय प्लस करा. 4 × 3 = 12/8. प्लस कित्याक करतले, कित्याक आमकां एकीच कडेन काडपाक जाय ते, म्हणजे टोटल कंबायन करपाक जाय म्हणून. 5 × 5 = 25/12 हो एक जालो. मागीर नेक्स्ट वॉटराचो रेशिओ काडटले. 5 × 5 = 25/6 प्लस 4 × 5 = 20/8, 7 × 5 = 35/12. सो तुमकां फर्स्ट आतां हांगासर कितें पळोवपाक जाय, 6, 8, 12 आसा. सो डिनोमिनेटर पयलीं सेम आसपाक जाय. 6च्या टेबलान 12 येता पण 8च्या टेबलान 12 येना. सो 6, 8 आनी 12च्या टेबलान सेम नंबर खंयचो येतलो हो तुमकां पयलीं फायंड आउट करचो पडटा, नाजाल्यार तुमकां फॅक्टर्स काडपाचे पडटले. ओके, सो आतां 6, 8 आनी 12च्या टेबलान सेम नंबर 24 येता. ओके, सो 5, 6 × 4 सेम वे हेकाय 4 मल्टिप्लाय करप. 12, 8 × 3 हेकाय 3 करप आनी 12 × 2 कित्याक आमकां डिनोमिनेटर सेम करपाक जाय. 6, 8, 12 परत सेम सांगलें तुमकां 24 येतलो. सो सेम वे 6 × कितलो करपाक जालो 4, सेम हेकाय 8 × 3 आनी हेका 12 × 2 सेम येयलो 20/24, 36 24, मागीर 50 24, 100 24, 60 24 हे पळय स्ट्रेट मल्टिप्लाय करा. 30 70 24. आतां डिनोमिनेटर येयलो सेम 24, हे तिनूय नंबर प्लस करात. 20 + 36 + 50 हांगा कॉमन घेवपाक जाय. मागीर 100 + 60 + 70. ओके, सो आतां हे प्लस करा. 50, 36, 86, 86 आनी 20, 106 / 24 आनी हो प्लस करा. 100 आनी 60 आनी 70 130, 230 / 24. हे मागीर कॅन्सलेशन करात. हेजे आन्सर 53/115 येतलो. ओके, सो ऑप्शन जो आसा तो सी. ओके, सो सी इज युअर करेक्ट ऑप्शन. सो क्वेश्चन सारखे रीड करा. एक तुमकां मिक्सचर रिलेटेड दाखयला, जेन्ना न्यू रेशिओ दिता त्या टायमार कशें सॉल्व करतले. वॉटर एड कर म्हटलें एक्स्ट्रा जाल्यार ते कशें करतले, आनी हांगासर कंटेनराची कॅपॅसिटी दिल्या आसतली त्या टायमार आमी कशें सॉल्व करतले हे सारखे तुम्ही व्हिडिओ थ्रू अंडरस्टँड करून घेयात. जर कोणाक कळोंक ना जाल्यार व्हिडिओ परत पळयात. ओके, थँक्यू.